एक व्यक्ती अनुभवानं महान जाता, ताच्या चिंतपासक्तेन समाजीन तो वावुरता, कुशेची सेवा दिवंक शकता, देवाचो मोग तो जाणा जाता, त्या वरवीं मागण्याच्या स्पिरितान कुटाम बांदून हाडटा, देखी बरीत जीवन तो जियेता. आनी तो जावन आसा मानेस्त जॉन डिसोजा गांवान बेळा पिरगजीचो. आतां ताची प्राय 87 वर्सां. ताच्या तरणाटपणांत तावन लातीन भाशेन कंतारां तो गायन करतालो. इगर्जेंत मिसा वेळार कंतारां तो आनी ताचे सांगाती गायतले. आनी आजुनूय तो सांजेच्या मागण्या वेळार कुटुंबां सांगाता गायन करता. असलो व्यक्ती आमच्या समाजांतल्यान तीख जावन आसा. ताका सांगात दिवची ताची पतीन मानेस्तीन सेलीन डिसोजा. ह्या जोड्याक 6 जाणां भुरगीं. मालगडो बाप फेड्रिक डिसोजा, एक याजक गुलबर्गा देसीस, दुसरो मानेस्त विल्यम डिसोजा. रोज पुष्पा लागीं लग्न जाला, हांकां तेगां भुरगीं. वो एक संगीतकार. 25 वर्सां तावन रेतीरेनी कंतारां गायता आनी संगीत दिता. बरो गायकी तो जावन आसा. तिसरो बाप जयप्रकाश डिसोजा, राणीपुरा पिरगजीचो विकार जावन सेवा दिवन आसा. कंतारां घडणार आनी संगीतगारी तो जावन आसा. चवथो प्रसन्न कुमार. पांचवो बाप प्रेम प्रकाश डिसोजा, रेदेम्तोरिस्ट याजक, साबेरापुरा पिरगजीन सेवा दिवन आसा. निमाणे सुजाता डिसोजा, मानेस्त रोनाल्डा लागीं लग्न जालां, हांकां दोगां भुरगीं आसात. जनाम, तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक. तुमच्या कितें मोतींत आसा, तुमी कितें भोगुल्ली जिणी जियेली रीत ती आज आमच्या विक्षकांक सांगूंक जाय आनी तुमची मायेत वांटून घेवंक जाय असल्या ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकांक. त्या खातीर मोगाचेनो तांकां स्वागत करता. तशेंच तांचे कुटाम, भोव आपुरबायेचें कुटाम, 6 जाणां तांकां भुरगीं. आनी ह्या कुटुंबांत भावार्थाची जिणी जियोंक प्रेरण जाल्लो जॉनाम तेग याजक जाल्यात हे व्हडलो एक गौरव असो विशय. त्या खातीर मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांत कसलें बरेंपण जायत तर जाल्यार आमच्या फाटल्यान मलगडी मनशां आसूंक जाय, तांची देख काण घेवंक जाय, तांणी दाखयल्ली वाट सूक्ष्मायेन चलोवंक जाय. आनी ही वाट कशी चलोवन आयला म्हणलें जॉनामाच्या मुखांतर आमी तुमकां तिडसितल्या. जॉनाम, आज तुजी 87 वर्सांची प्राय ही कांय ल्हान प्राय न्ही. पूण तुका पळयतना तूं जिम्माक वचून या एक्सरसायज करन तुवें वाडयल्ली कुडी बरी आसा. तुजी कूड कितें म्हणटाय तूं ह्या असो महत्व ह्याच्या फाटल्यान कितें तुवें त्याग केलाय ह्या तुज्या जीव अपुरबायेन वागोवंक? पयलें हें सवाल म्हजें तुजेडेन. हांव सकाळीं 5 वरांचेर उठता. पयलीं आदीं तावन तशेंच उठले तक्षण मागणी करचे आनी कांय बारी घरा भोंवतणी आनी भायर कांय आसलें काम खोरें बी कासळ काणयेन येता. आतांय गरज आतां येता. पळय तें गरज तुजो आनीक तो उल्हास बरीत तें स्पिरीट आजुनूय तुजो निवोंक ना. तुजी उर्बा आजुनूय निवोंक ना न्हय. पूण तूं आतां तुज्या ल्हानपणाची एक आमी फाटी या, तुज्या ल्हान प्रायेक या आनी त्या वेळार तुजी जिवन शैली कशी आसली? हांव 5वी क्लास इस्कॉल शिकोवन इस्कॉला वयलें आनी सदांच मिसा जातालो. सदां मिसाक न्ही, कांय इल्लेशे कांय सांताची मिसा अशें आसतना मिसा येतालो. तें मिस जागच्यान तितके उमेदीन नासलो. तुजे इगर्जेक आनी तुजो संबंद कितें? आतां तूं एक वाड्याकार जावन पिरगसकार जावन तुका आनी इगर्जेक तुजो कसलो संबंद? ह्या तुजी सेवा कसली? देवभक्ती म्हणजे
म्हजेर पयलेच देवान दिलो हां आनी थंयसर मिसाचेर आमच्या सर हातू हांव वांटो घेतालो जावं कांतारांत मागण्यांत वांटो घेतालो आनी क्रमेण आमचो मुखेल कोण तेंच्यान ते हांव रेडी आसलो हे शिकप ना तरी म्हज्या सांगात्याच्या सहकारान घेतालो आनी नाटकाचे देणे देवान ल्हानपणांतल्यान म्हाका दिला नाटक करताले हांव इगर्जेंत आनी आमच्या इस्कॉलांत हाडे विद्यार्थी संघांत तर तूं एक एक्टर नाटकिस्त आतां करूंक जायना आतां करूंक जायना आतां प्रायज जाली न्ही पूण तें एक देणें तुवें आसलें देणें तें उर्जीत केलां पळय तें व्हरतो संतोश आतां तुमच्या कुटुंबांत त्याग याजक हे त्याग याजक जावंक तुजें प्रेरण कितलें आसा मागण्याचें बोळ या तुजें तुवें तांकां याजक जावंक जाय म्हूण सांगलें की या ती देणी आपापीच आयिल्ली आमकां तांकां प्रोत्साह दिला आनी तांचे खातीर मागून मागूनच आसलो हां मागण्याच्या बळान ते याजक जाल्यात वय तुका संतोश आसा की संतोश आसा खंडीत आं आतां तुजे ते ल्हान प्रायरत लातीन भाशेन मिसां चलतालीं त्या विशयान आमकां इल्लें सांगशी की लातीन कांतारां सराव आतां सयत हांवें वेळ मेळटाना म्हज्यातल्याकच कांतार करनूच आसा आतांय म्हणटाय तो वय हां दिल्लोसो वेळ मेळटाना वेळ नासल्यार आतांय करनूच आसा तुका ते गायनांत कसली उर्बा आसली पयलें जावन गायनांत उर्बा येवंक कारण कितें तुमचे मायेचो आदार आं म्हळ्यार तूं ल्हानपणांतल्यान आल्तार भुरगो जावन आसलो म्हूण आयकलां हांवें वय त्या वेळार तावन तुका ती उर्बा आसली आं. तुमी क्वायरांत आनी परत तुमी सिंग करताल्यात त्या वेळार गी ते तितके वर्सां उपरांत मुखार तरणाटो जाताना इगर्जेंत गायन पंगडांत तुमी आसल्यात वय वय आं म्युजिशियन आनी परत तुमी म्युजीक आनी तुमकां गोत्त आसलें गी काय ना पूण कांतारां गोत्त आसलीं वय आं तुमचो ग्रूप आसलो आं ग्रूप म्हणलो ना म्हजो एक संगाती आसा आतांय आसा तो आं म्हाज्या म्हाका एक वर्स कितें एक वर्स एक म्हयनो कितें म्हाका ल्हान तो आं तुमी दोगां सिंग करताल्यात वय पूण ती मिसाची बदलावण ह्या मिसाची रीत रिवाज कशी आसली त्या वेळार लातीन भाशेन मिसां जाताना रीत रिवाज कशी आसली त्या दारा पाद्र्यान आमकां पाट करून मीस भेटवचे आसले आमी पयले मीस सुरू करच्या पयले आगमन शेणो येताले ते जाल्यार आमचे गीत Os verges me domine hisopo et mondabot lavabis me et super nivem de albabo et super nivem de albabo Miserere mei Deus secundum magnam misericordia tua gloria Patris Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen बोवा बरोबर म्हाका रोमा वचून आयिल्लें बरें जालें आजुनूय तुजें सोबीत तो ताळो कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें मस्त कांतार आयकल्यांत लातीन भाशेची पूण बोवा पुरबायन तो आजुनूय तसोच आसा ताळो खंडीत जावन तुका देव बरें करूं तुजें टॅलंट देवान उर्जीत करून तुका अवकाश करून दिला त्या खातीर तुका बरें मागता फुडल्या दिसांक आनी मीस आमी भेटयता सुम्या काकूत आमचीकर तेय तुका कळीत आसा तेय तूं आतां सिंग कर पळया आतां म्हणल्यार सोम्या ते चार फावटी हांगा आसले असो वेळ मस्त होता ओके तूं एक एक पटी सिंग कर पुरो Leison
eleison Christe eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram qui sedes ex dextream Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris Amen. Amen. Dalla Patria Santa, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Patria Santa. Io credo, la mosai. Credo in unum Deus, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenite, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patre, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, es Maria Virgine,
et homo pactus est crucifixus, essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantes, qui ex Patre filioque procedit, et cum glorificator, qui locutus est propietas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesia, confideo unum baptismum, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. पहिले आदींतावनू 100 कंतिग्यो भारी लोकांनी घराणी आसून ती कंतारां सिंग करताली आनी त्या कंतारांत एक चरित्रा म्हणले बरे ती कंतिग्यो रचून हाडल्यो अरी एक जेजूची चरित्रा जावंक पुरो नातालांची पास्कांची एक चरित्रा 100 कंतिग्यो तांतू आसा अरी एका कंतारांत ती एक चरित्रा आमकां आयकूंक मेळटाली आनी ह्या वेळार आमचो जनामो एक थोडी कंतारां ते आज गायन करतले ह्या वेळार जनामा कडेन हांव विनंती करता नातालांचे गिताक कल कंतिगो आसा पळय तें तुमी गायन करचें. Fantiar combiatia sadari, fantiar combiatia sadari, aunquar mori asli dianare. Ange Gabriel bodvoievum, Diliti kabari, Ange Gabriel bodvoievum, Diliti kabari. Kabar asi dimku ailo ki dev putru samsari yetalo. पवित्र आत्म्याचे कृपेनं तुझे कुशी संपवतलो. पवित्र आत्म्याचे कृपेनं तुझे कुशी संपवतलो. हे ऐकून मोरी कालती जाली, हांगा आसा मोड्डा स्तुती. जावं म्हजे थंय कुशी संतिसिमा त्रिंदादीची. जावं म्हजे थंय कुशी संतिसिमा त्रिंदादीची. बोवा पुरबाय पळया कित्याक म्हळ्यार जेजूचें जनन कशें जाता कोणा मार्फत जाता ही खबर बडवो हाडून मुवयेच्या खाणान घालता. बोवा पुरबाय आयकूंक बरें मेळटा कित्याक म्हळ्यार सगळी चरित्रत ह्या कंतारांत आसा. देखून आतां जेजूच्या कश्ट मरणाची खबर ह्या वेळार ती एक कंतार आसा कंतिगो 100 कंतिगो आसा तें आतां आमचो जनामो गायन करतलो. Gesù
मोगळा तो त्या सेवनी मळ्या ध्यान वरे साव करूंक लागलो आणि तो मळो तुझ्या रक्ताच्या गमान 3 वेळो शिंपलो त्या तुझ्या कष्टापासून काकलो आमची कर काकुळतीच्या सोम्या काकलो आमची कर जेजो मोगळा तो त्या जेसेमेनी मळ्यान करताना ध्यान थंय तुका दिश्टी पडले पापिया निष्ठुराजू देवांचे सैन त्या तुझ्या कष्टापासून काकोत आमची कर काकुळतीच्या सोम्या काकोत आमची कर भोव अपुरबायेचे रंगीत गीत आमकां आयकतना त्या कानाक संतोष भोगता तो सुवाद वळता कित्याक म्हळ्यार आदींची ती एक भोव अपुरबायेची देणी आमकां आजुनी थोड्या तावन आजुनी ते जिवाळ आसा हें वर्तेक देणें आमचें कित्याक म्हळ्यार आमच्यो रिती रिवाज्यो क्रिस्तांव समोर्तींत कसले बळवंत आमी आसल्या म्हणलें ह्या गिता रुपांनी आमकां कळटा जेजू क्रिस्ताचें जनन जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी तो आमचे खातीर ताणें त्याग सॅक्रिफीस केल्ल्यो घडीत्यो ह्या सगळ्या 100 कंतिको तो आठापण आसा आनी आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या वेळार म्हाका उडास येता ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचो मालक विनोद गांगुर्डे ताच्या मोतींत एक आशा आसली आपूण एक ल्हान टेलिफिल्म करचें रिगलो जेजू मोळ्या आनी ती आशा खंडीत जावन ती जारी जाल्या आनी ह्या रिगलो जेजू मोळ्यांत ह्या टेलिफिल्माक आमच्या जॉनामाच्या पुतान मानेस्त विल्यमान थाळो दिला आनी ते 100 कंतिको कितें जेजूची कश्ट मरणाची चरित्र आसा त्या चरित्रेक ते 100 कंतिको गायल्यात तो आनी ताच्या पंगडान आनी ह्या वेळार आमी खंडीत जावन मानेस्त विनोद गांगुर्डेची आशा जारी जाल्या आनी एक ताणें तो आज आमचे संगीत ना तरी ताच्या कितें ताच्या चिंतपाच्यो आलोचना आसल्यो त्यो सुमारश्यो जारी जाल्यात आनी थोड्यो आलोचना आसल्यो तांची भुरगीं करनासात खंडीत जावन ह्या वेळार हांव विनोद गांगुर्डेक ताका ससाचो विशो मागता. दुखीचो पयलो मिस्टेक रिगलो जेजू मोळ्यांत ध्यान वरे सावांत करूंच्याक वक्ते उदारण आदान केलेले ऋणो त्या मोळ्यांत भूतान
मे वैकुंठांत आदि पुरुषार आता मोकार घेऊन तुझी ससवेरी आका कोळाळ करी देऊन दृष्टी रोकारे त्या पोळारे भूमे वैकुंठारे. ए मिस्टर बोलताना असं सिंग करताला तुम्ही पहिला मिस्टराक त्या त्या पांच येतात नाही गे हा कॅरिझमाचे त्या पांच एक मिस्टर आम्ही सगळे गायन गायन सगळे गायन करतात. बारी ससनी गायन कंती तुम्ही गायन करतात कित्याक म्हळ्यार ती आयकताना आमकां बारी कानाक एक भोव आपूण मधुर ताळो आयकतना लातीन भाशेचे ते ट्यून दायलाने आगमेन शेणांचे जात असत त्या त्या दिसाच्या भक्तीपणान जाल्ले एक एक कंतार करते सगळे सगळे मागीर उपरांत मीस त्या वेळार लोक लोक कशें करतालो तुमकां पाठिंबो दितालो लोक कितें गायन करतालो गे लोक सगळ्यांक गोत्तो आसताले कळीत आसताले एक मनीस दाखयना ओ तो एकलो आसा म्हण आं तो तुजो फ्रेंड बाप्पू लेखता तुका तो थंय कंतार करतालो. हां 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 तुका सांगात दितालो तो म्हाका ते सगळ्या सांगात सगळ्यांनी म्हणचे ते गायना हां ओके लोक तुमी म्हळ्यार तुमी मुखेलपण घेताले तुमी लीड करताल्यात आनी लोक तुमचे वांगडा म्हणटालो त्या वेळार सगळे. आतां तुजें जिवीत 87 वर्सांचें लांब जिवीत पूण तुजे बॉडी मेंटेनन्स केला हांवें पळय तें बारी स्वीट 16 म्हणटा आमी. तुजे केंस एक पिकले मात दिसतात नाजाल्यार तूं घट्ट एक तरणाटो आं म्हज्या मांड्यार केंस नात हांव तो इल्लोसो प्राय जाल्ले पळय दिसता कितेंय जावं पूण तुज्या ह्या सगळ्या जिवितांत तुका सूख समृद्धी तुवें आशिल्लें सगळें मेळ्ळां गी ते म्हणचे मेळ्ळा येदोळ मशेर मेळ्ळां आनी मेळटलें तें कांय ना आनी मेळटलें. आतां तुज्या जिवितांत तुका कश्ट आयल्यात गी आतां तुका सोंसूंक तांक नातले कश्ट आतां जाता ना म्हूण ना जिवीत म्हळ्यार एक सुलाबायचें न्हय तुका तसले कश्ट आयल्यात गी हे आमी कांय म्हणचें म्हळ्यार विक्षकांक असलें एक जिवीत कश्ट जाल्यारय जे म्हणली एक आतुराय आसूंक जाय एका मनशाक त्या खातीर तुजे लागीं एक अनुभव गोंयच्या खातीर विचारचें हांवें. कष्ट मस्त येतात खंयच्या खंयच्या तराचे कष्ट कडायल्यात कडी तोच मेला वेला धैर्यान वेला ते कश्ट म्हूण तुवें लेखूनाय ना आं कांय एक पर्टिक्युलर एक कश्ट आसा गी म्हळ्यार आमकां ते नियाळ करच्या खातीर हांवें विचारचें तुजे लागीं. जे घर बरें करून बदलले आं ताजे पाकाचे कड आं माडाचे वचून हांवेंच म्हज्या माथ्यार भोंवून हाडले माडाचे आडयो कड घर बांदले त्याच वर्सा 75 इसवी गलगाड्या मारून पुरो घर पिटो जालें. हय आमी मात जिवांत वचत हांव खूट जालें हांव पूण मनशान देवान राखलें घर पुरा देसवड जालें. आनी त्या वेळा आमी हांगा येवन बसले वर्सास गोठो जावना एक गाय आसली गाडक्यान जात पाके बांदून आसले एक रावंड डाळो येवन ताच्या शिमटे कडेन येवन पडलो ती मरोन ना पूण त्या वर्सा त्या बोटी ताका दूद ना ते एक एवरेजे एक बोर्ड आसले त्या कुशीन तांत किळ्याक आसात बरें कोबू हे गेले चिवंडा जातात न्ही ते बरी जाला आनी तांचो चड सामान आतां हांगा आसा आतां पळोवंक गेल्यार एक बांक हांगा वयर आसा. ओके आतां तूं एक गडगडो
पडच्या वेळार तुजी परिस्थिती कशी आमकां आमी मातीर ना पूण ताचेंतल्यान भायर येवंक कितलो वेळ लागलो तुमकां कितले दीस लागले काळान मातीर येताना अशें जाला हम्म. उजाडी दिसता वयर हा पुरो उक्ते जाला मागीर सकाळी आस्पत्रेक गेल्या हम्म. तर आमचो एक शांबट म्हणून दोतोर आशिल्लो बावरांचो कंपाउंडर हम्म. ती गेल्या हें खंडीत जावन हे आमच्या माथ्यार गडगडो पडले बरे पूण तुमकां तुमच्या जिवाक कुटुंबाक कांय अशें तोलो जीव देवान व्रोना ना ते व्हडले भाग तुमचे पूण ते मागीर परत तुमकां तुमी स्थितेक येताना तुमकां कशें भोगलें तें देवान आतां इतलो तूं मागताय देवान हांगा म्हाका आत्तां कश्ट दिले म्हणलें तुवें चिंतलां की वय देवान आमकां राखलें चिंतलां आं तुवें कश्ट दिले म्हणजे कितें ताणें राखलां म्हणलें तुमी आं तें हें आमच्या विक्षकांक सांगूंक म्हाका जाय कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळ एक अवघड घडतना पुरो नश्ट जालें म्हणलें आमी चिंतता थोडे फावटी पूण म्हाका राखलां देवान म्हणलें हें व्हडलें तुजें एक तें उतार आहा पळय खंडीत जावन आमी जिरवयचें आमच्या मोतीन कित्याक म्हळ्यार आमी भोगाचें कित्याक म्हळ्यार ह्या आज काल मनशाक इल्ले कश्ट येताना सुसायड करतात आनी तस जाल्यार स्थितीर तुवें सगळें मागीर तें कुटाम तुवें सांबाळ्ळाय मागीर पाट जाल्ल्यार पत्त्यान येदोळ सर आमकां कासामाळ करूंक जावना तोल तोल इल्लेशे रिपेरी करून येदोळ आयल्या आतां सगळे घर पळोवनता आतां बसोंक जायना ताचे उपरांत हांगर सुरू केली पेपर सक्कळ पेपर आमचे कडेन डायरेक्ट एजन्सी आसले सकाळी उठून पेपराचें काम करचें कोड्यार वयचें सामान हाडचो आमी विकचो सांगाता कोणी ना दुसरो एक पूत सांगाता आसलो तो पेपर विकतालो पुरा तुमी पेपर डिस्ट्रिब्यूट करतात वय हांगा जाता सुमार एक इशीन एक 5 किलोमीटर इशीन एक 3-4 किलोमीटर इशीन एक 2 किलोमीटर इशीनी बेळा इसून सगळ्यांना सप्लाय करतालो बसार कट करून तातूंत बरोवन घालून दिवचें त्या लेकार ते पेपर वाचतले तुमचो उडास करताले पेपर एक पावोवन दी त्या दाळ आमकां न्यूज मेळटले पेपरांत तर तुजो उगडास सदांय काडटाले ते त्या पेपराच्या दरम्यान खंय म्हाका वसोंक जावना एक आमचो आसा एक फावटी मुळ्ळेरिया गेला एक 2 फावटी ते पोट्टा गेला खंय वसोंक जायना म्हाका तुजी वकाल येजमान काय तुका इराराय करता की कांय ना कांय करना आसले काम सांगाता म्हणल्यार करता तूं तिका इरार करताय की कांय ना तुमचे मध्ये कांय चाटीपिटी जाता की आमचे मध्ये इतली वर्सां जालीं आतां एक इल्लेशे सयत आमकां आमचे मध्ये आदलो येवना खंडीत तें वर्तें भाग तुमकां पळोवन कोणी काजारी जिवीत पाय तेंगतेल्यांक तुमची एक देख तुमी आजुनी दोगांय बऱ्या तरान आसात मोगान आसात म्हणलें वर्तो आमकां अभिमान कित्याक म्हळ्यार ते मागण्याचें बोळ मुनी जावेत मानेस्त जॉन आमो एक एग्रीकल्चरिस्ट कृशीक तशेंच हांगासर ह्या बेळांत ह्या जंक्शनार ताचे एक आंगड आसली त्या आंगडींत पूड आनी सिगरेट हायेस्ट सेल जाताली पूण एका कारणा खातीर ती ताणें आंगड बंद केली तें कारण ताचे लागीं विचारया जाणा कितें कारण त्यो वस्तू पूड सेल जाताली तुजी आनी तुवें ती बंद केली म्हणटना इतलो याद जावच्या वेळार कित्याक बंद केली एकलो म्हजो इश्ट आशिल्लो तो एक फावटी पोर्टा गेलो तांचो विशय ताच्या तांचो आयकले पयले फावटी हांवें पोर्टाच्या विशयान तें पूड बिडी सिगरेट सोरो सक्कळ ते विरोध करता म्हणून तशें जाल्यार हेवटेन विकून पयशे करचे ताचे घडले काडणे की आज सावन सोडटा हांवें सोडले पूण तुवें तें बरें न्हय म्हणून तुका एक चिंता पायले त्या उपरांत तुवें बंद केलें ताच्या उपरांत खंयचीय बरी न्हय जाल्ली वस्त खंयची हांव विकना म्हूण घट्ट निश्चय केला खंडीत जावन बारी बरी एक विशय कित्याक म्हळ्यार पयलें आमी बदलाचे आमी हेरांक बदलूच्या पयलें हेरांक गायड करच्या पयलें आमी कितें जायचें तें आमी पयलें चिंतूंक जाय ही बरी तुजी एक तुवें काणगेलो एक निर्धार भोव अपुर्बाय आसा उत्तीम कित्याक म्हळ्यार हांवें तुका येदोळसो तुजे जिवितांत तुवें रियेक तरान तुका मेळ्ळां आनी तुवें ह्या मागण्याच्या स्पिरितांत तें घडशिलाय म्हणलें
तुवें तुज्या उतरांनी आमकां सांगलें आनी त्या खातीर तुका आमी खंडीत जावन आभार आसा. तूं पाद्र्याप जावचें म्हूण आशा आसली खंय पूण तेंच हांव न्हू काजारी जिविताक वाट धरली ह्या विशयान इल्लें सांग पळोवया. म्हणल्यार पाद्र्याप जावची आशा येवच्या पयले तो वेळ म्हजो उतरलो म्हणून म्हाका स्पश्ट जाला. आं शिकप ना वेळ उतरलो आं आनी हांव ब्रदर म्हणी जाता घेवन म्हज्या आवय कडेन विचारलें आं पूण ती तयार जावना म्हणल्यार घरा कोणी ना. आं तुमचो आदार लैराक देखून हांवें सांगलें तर म्हाका थंय वचोंक जायना म्हज्या भुरग्यांक घेवन हांव ते देणे वेलचे वरी करतलों. ताच्या उपरांत मस्त जाणां म्हजे वरी जावन देवपणाक गेल्यात. हां 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 तुजो भावूय एकलो पाद्र्याप. हय बाबा एकलो पाद्र्याप ताका पयलीं धाडिल्लें ताच्या उपरांत ताची देख जावन घेवन ताज्या ल्हानांक धाडूंक म्हाका कश्ट जावनात. हां 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 मागीर म्हज्या भयणीची भुरगीं सिस्टर पाद्र्याप जाल्यात ते म्हजे वटेन जावनच हां मागीर आमच्या वाड्यांतूच जाल्यात. सुमार जाण पाद्र्याप आसात. देख वीस. ह्या बेळा पिरगेजींत सुमार आपोवणी धार्मीक आपोवणी फुल्ल्यांत न्हय. हय आनी तूं कारान तुज्या कुटुंबांत आतां तूं काजार जाल्ल्या उपरांत हांव कसोय पाद्र्याप जावंक जावना. म्हज्या कुटुंबांत म्हणी म्हज्या भुरग्यांक देवाच्या सेवेक धाडटा म्हणलें तुवें आंगवण केल्ले बरी केल्याय आनी तें तुजें निर्धार बरो जाला कित्याक म्हळ्यार त्याग ह्या जागासात. आनी तुमचो एक पूत फादर जयप्रकाश राणीपूर पिरगजींत याजक जावन आसात. कांतारां घडटात सुमारशी कॅसेट तांणी काडल्यात खंडीत जावन सेवेचे देवस्तुतेचीं कामां ते करन आसात बोवापुरबायन. आनी हांवें आयकलां तुमचे ते याजक नोटेशन पयलें हातांत तयार करताले ते कंप्युटरायजांत करतात तयार करतात कित्याक म्हळ्यार सलीस जाय जे लोकांनी गितां गायनां गायतना बोवापुरबायचें नोटेशन मेळ्ळें तक्षणा बरीं कांतारां गावंक सलीस जाता. आनी तुजो आनी एकलो पुत्र विल्यम आमी ताका साबार रेतीरेनी पळयलां. सादारण 25 वर्सां जावन रेतीरेंत तो कांतारां सिंग करता ऑर्गनिस्ट जावन कांतारां लीड करता. हे ह्या कुटुंबांतलें व्हरतें भागत म्हणयत कित्याक म्हळ्यार तुजें आनी तुज्या येजमानीचें एक बळवंत मागणें ह्या सगळ्याक पुरक जालां. त्या खातीर व्हरतो एक अभिमान आमकां तुमचेर. देखून आयच्या ह्या समाजींत ह्या समाजीच्या आनी मुखल्या पिळगेक कितें तरी तुमी सांगूंक आशेतात जावं पुरो मागण्याचें स्पिरीट या कशें जीवन शैली आमी जियेजे म्हणलें एक आमच्या विक्षकांक सांगूंक कालें तूं संदेश दिताय. पयल्याचो तर घरांत माया मोग एकवट सडाचे बरें उलोवणें आमी हेरां मुखार उलयचें पाड शब्द कितेंच आमच्या तोंडांनी येवं नजो. भोव मोठो संदेश ह्या संदेशांत सबार समत्यो आठापण आसात. आमकां गमेसांक कळीत जालें जावंक पुरो आमचे मोगा जिविताचें देणी आमकां साबार देवान दिल्यांत आनी त्याच मारिफात आमचें जिवीत सलिसायन सोमकोंक आमकां साध्य जाता. ह्या खातीर रियेंतल्यांनी आमचें जिवीत देवान दिल्लें एक व्हरतें देणें म्हणलें बरी स्विकार करन आमी मुखली फुडली जिणी संतोशान जियेवया हीच म्हजी आशा हेंच म्हजें मागणें. मोगाच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत संदर्शन तुमी पळयलां आनी त्या खातीर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हें संदर्शन तुमी पळया आनी हेरांक शेअर करा. सबस्क्रायब जावना जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी हेरांकी हें तुमी वांटून हाचे विशयांत कितें तरी तुमकां सांगूंक जाय कमेंट करूंक जाय तुमी मोगान तुमी कमेंट करूं येता आनी ते आमी कमेंट भोव मोगान स्विकार करता. त्या खातीर मोगाचेनो हे विक्षण केल्ल्या सर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या घरांत ल्हानपणारच मागण्याचें भक्तीपणाचें वातावरण आसलें. माय आनी बाब दोगांय
शिस्तीची मनशां सांगातास मायपाशी आनी मस्त समजूनेची मनशां आमकां भुरग्यांक 6 जाणांकी भोव बऱ्या रितीन तांणी वागयलां, शिस्त शिकयल्या, मागणें करूंक शिकयलां आनी घरांत बाब प्रत्येक जावन सदांच चूक नासतना मागणें करतालो आनी आमकांय ह्या मागण्यांत वांटेले जावंक तो उत्तेजन दितालो आनी हाका लागून आमची ती एक विशेश रितीची उर्बा हे दिशेन वाडून आयली. सांगताच आमचो बापूय फादर थॉमस आमकां सर्वांक प्रेरण ताणें आपल्या याजकी जिविताद्वारे आमकांय प्रेरण दिलां आनी ह्या प्रेरणाक लागून आमी आज तेग जण याजकी बेंस विंचून काडलां. घरांत जिणी कश्टी पूण सादी आनी मायपाशी असल्या वातावरणान आमी वाडून आयिल्ल्यान व्हड जाल्या उपरांत आनी मुखार कितें करूंक जाय, खंयची वाट धरची, आमकां आदर्श म्हूण आसले आमचे याजक प्रत्येक जावन आमचो बापू आनी बाबा आनी मायेचें प्रेरण देखून आमी ही वाट विंचून काडली. आज आमी देवाक अर्गां दिता कित्याक आमकां ह्या याजकी बेसाद्वारे लोकांचे सेवा करचें भाग आमकां मेळ्ळां. सर्व दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हे कार्य मांडून हाडिचे जाल्यार हाका कारण विनोद गंगोळ्ळी म्हजे आनी ताचे मदें आसलो एक मोगाचो साळावळ. आमी केदाळे सांगता मेळत आसतना मस्त उलयताल्या, हांसताल्या, मस्त वांटून घेताल्या. तशें एक बरो साळावळ आमचे मदें आसलो. तो सर्च्या पयलेच्या दिसाय आलंकार इगर्जेंत सगळ्या राती आराधना आसलें आनी मस्त उलयले आमी. दुसरे दीस ना म्हणटा आसतना एक फावटी शॉक जालो आनी एक देव नेमकी कारण कितें म्हळ्यार ताका पयलींची संस्कृती ती जिवाळ हाडी जाय म्हणल्यार मस्त एक आतुराय ताका आसली. तशें रिगलो जेजू म्हणली खरेंच मातशें एक विडियो तयार करूंक तो प्रयत्न करतलो आनी ताणें म्हणलें म्हाका ब्रदर तुवें ये जाय आनी तांतू गितां गावंक तुवें मुखार सरस जाय म्हणून. हांव पयलें नरगलो जाल्यार ताणें वताय करता आसतना जायत म्हणून सांगलें आनी एक दीस स्टुडियो बूक केलो आनी आमी तें कितें गावंक आसलें सगळें गायलें. ताचे उपरांत तें प्रदर्शित जालें आनी अशें उलयता आसतना हांवें ताका सांगलें हाचे विशयांत पयल्यांच्या लातीन मिसां विशयांत आनी पाशांवा विशयांत गूंड अणभव आसचो म्हज्या बाबाक. कितें म्हळ्यार मागण्यांनी तो वाडिल्लो आनी ताची जी मागण्यांनी तो आसली आनी पयलींच्या त्या गायन मंडळींत तो लातीन भाशेच्या जावंक पुरो ताचे उपरांतल्या मिसाच्या बलिदानांनी तो गायन करता आसलो आनी हांवें पळयल्लें आनी हे तुमकां उपकारतलें म्हणून सांगिल्लें आनी ताची एक आशा जावन आसली हे एक फावटी आमी चित्रीकरण करी जाय म्हणून. पूण तें तशेंच जालें आनी तो देवाधीन जालो आनी मुखार सरूंक जावना. पूण ताचे उपरांत ह्या भुरग्यांनी हें कार्य मुखार सरून व्हेलें आनी हांवूय आज ह्या म्युजीक क्षेत्रांत आमचे कुटुंब सगळे म्युजीक क्षेत्रांत आसले म्हणत म्हणजे भाऊ ते पाद्र्याप जाल्यात आनी ते सगळे गायनां गायतात, वाजंत्रां खेळटात. तातूंय फादर जयप्रकाश परत्या रितीन ताणें ती म्युजिकाची कला ताणें मुखार सरून व्हेली आनी आज तो सगळ्या संवसारार नांव वाडला. तशें म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबाक हे देणें फावो जालां आनी हांवूय फाटल्या सुमार 25 वर्सां हांव निरंतर जावन समेच्या शेतांत ताच्या लागशिल्ल्यान वेदी समर्थ रावन गितां गावचे भाग म्हाका फावो जाला. हांवें पयलेंचें जावन हाका देवाक अर्गां दिली म्हज्या पतीने बसत. तें नातलें जाल्यार म्हाका हें साधन करूंक जातेच ना. फाटल्या 25 वर्सां हांव ताणें एकच सांगिल्लें तूं सुवार्थेक वच, वेदीर राव, हांव तुजे खातीर मागतां, तूं रेतरेक वयताना म्हाका बळ मेळटलें म्हणून. घरांत ल्हान ल्हान भुरगीं आसल्यार म्हाका ते धाडटाले, हांव निरंतर रेतरेक वतालो, ते घर पोसताले. आज म्हज्या आवय बापायक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचे जिणे बसोन देव बरें करूं म्हणटा आसतना म्हज्या पतीने बसत हांव उडास करून पयलींच हांव ताकाय देव बरें म्हणटा. कित्याक ताणें धाडल्या खातीर आज हांव वेदीर उबो रावंक जाला. ताचें निरंतर मागणें आजुनी दीस रात ती मागता आनी आज ह्या पावंडाक पावोवंक फावो केला. तर हे तुमी विक्षण करता आसतना सगळीं पयलींची चरित्रां जावंक पुरो म्हज्या बाबा थंय आसले, माय ते आसले, ते शेगूण
आनी आमच्या कुटुंबांत याजकपणाक जे कितें ते पाद्र्याप जाल्यात हे तुमच्या जिणेक तुमकां प्रेरणा जावं आनी तुमच्या कुटुंबांनी पवित्रता वाडोवं मात्र न्ही साथ जाल्यार देव पावणी तुमच्या कुटुंबांत ती फुलोवन येवं. देव बरें करूं.